मेर्शे महामार्गाच्या कुशीक शेतान आणि सर्व्हिस रोडाचेर कोयराच्यो राशी पडल्यात। विडंबनेची गजाल म्हणल्यार पंचायतीन हांगा कोयर उडोवची न्हय आणि 5,000 रुपया दंडाची शिटकावणी दिवपाचो फलकय मारला, पूण अनवळखी लोक पंचायतीच्या नाका सकयल हांगासर कोयर उडयतात। पावसाच्या उदकान ह्या कोयरांक लागून रस्तो लेगीत चिखल जाला। ह्या घडणुकेक लागून स्वच्छ भारत नितळ गोंयचो भोयो जाल्ल्यो दिश्टी पडटात। सरकारान जायते फुडाकार घेतले, पूण कोयराचो विशय तसोच उरिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। दोन 2013 सालान कन्सर्न वॉज रेज बाय द पीपल ऑफ गोवा की हे हायवेक जे आता कचरो जो कोण कोण उडयता कितें करचें काय म्हणून, आनी अशी कितल्योच तरी केसी लोकां म्हऱ्यान येवंक लागल्यो। 2018 हायकोर्टान गव्हर्मेंटाक विचारलें, चाबूक मारून विचारलें की बाबा हे सदचें आतां तुमगेलें जावन पडलां हायवेक, तुमी कितें करता आनी हाज्या खातीर कितें तरी सोल्युशन काडा म्हणून। आनी तांकां हें सांगलें की बाबा कितें तरी सोल्युशन काडटा पळय तातूंत कोण मनीस तरी नेमा म्हणून। सरकारान डिसिजन घेतलें फ्लायंग स्क्वॉड करया म्हणून, आनी त्या फ्लायंग स्क्वॉडान कोण आतां कितले मनीस कोण आनी खंय बसता कोणाक कांय खबर ना। बरी गजाल। ताज्या नंतर 2023 सालान अशीच गजाल जाली। म्हापशा मामलेदारान हायवेक खंय कितें उडयतालो, कचरो उडयतालो, ट्रक हे डेब्री, कन्स्ट्रक्शन डेब्री उडयतालो, ताजो ट्रक धरलो आनी ते RTOकूय बरयलें की आगेलें परमीट बिर्मीट सगळें कॅन्सल कर म्हणून। आतां देवा सरकारा हांव तुका विचारतां, हें आतां अशें सदीत चालू आसा आमच्या सांताक्रूज मतदारसंघान। हो घाण वास घेवन वचो उमळ येता हे पळय, वखोकूय येता। कृपा करून पांयां पडटा तुमच्या, हें अशें करून दवरूंक लावं नाका। खंयचो तो तुगेलो कोण तो फ्लायंग स्क्वॉड म्हणून आसा पळय, ताका फोन करून सांगा बाबा, नाल्यार आमकां तरी नंबर दिया, आमी ताका मेळटा। तूं बाबा खंयच्यान फ्लाय जावन येतलो पळय तें आमकांय कळूं दी। आनी जे कोण हो कचरो उडयता पळय असो रस्त्याच्या सायडीक, तो ताणें येवन कोणाक तो घट धरचो आनी अशें रस्त्यार ही घाण उरची न्हय। तुमी स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंडर कोट्यावधी रुपया मोडटात आनी मोडल्या। पैसे खंय गेले, कितले मोडले ते आतां लोकांक, गोंयच्या लोकांक कळपाची गरज आसा। आनी हें कित्याक लीप जावना, हें स्वच्छ भारत अभियानान येना? प्लीज म्हाज्या देवा सरकारा कितें तें हाजेर तोडगो काड। कायद्यान आतां ही नोटीस मारल्या कारणान नोटीस मारल्या ताज्या समोर कोणी तरी उडयला, हो कोण पंचायतीचो दुस्मान। पंचायतीन हाजी दखल घेवपाची गरज आसा।